की जसो आमी ताळगांव आनी म्हापशेचो ODP रिविजनाक घेता तसो पणजेचोय ODP रिविजनाक घेवचो. स्मार्ट सिटी पणजे जाली. स्मार्ट सिटीचे थोड्यो संकल्पना थोड्यो ताजे रिक्वायरमेंट्स हातूंत इनकॉर्पोरेट करपाक हो ODP हातान घेवचो, रिवायज करचो. आनी ताणें हें मनार घेतलें. मुद्दम जावन ताणें स्वता इंट्रस्ट घेवन ताणें आयज पणजेचो ODP ओपन केला. पणजी ODP हॅज बीन ओपन फॉर रिविजन, करेक्शन्स, अल्टरेशन्स फॉर नेक्स्ट 30 days. पणजेकारा कडेन मागणी करता की कितेंय जर तांचे समस्या आसत, स्पेशली ओल्ड सोसायटीज, तांणी आमचे कडेन PDA कडेन इन द ड्यू प्रोसेस फॉलो करून आमकां ते सजेशन्स दिवची. जी अगेन अ कमिटी वील गो थ्रू, experts will go through and then decide about the final outline development plan of Panji city. Panjim city is facing is parking problem. आणि पार्किंगा खातीर खूब बोबाव ह्या दिसांनी चालू आहा. जे पेड पार्किंग स्टार्ट जाल्ले आहा, लोकांचे कॉपरेशनूय मागलेले आहा. पण म्हाका अशें दिसता की हे ओल्ड बिल्डिंग्स जर तर 35-40 years ओल्ड जाल्ल्यो आहायज, त्यो बिल्डिंग जर तर बिल्डर्स घेत, टेकिंग द सोसायटीज इन टू कन्सिडरेशन, आमी तांकां एक्स्ट्रा FAR दिवंक शकता. आयज ते 50 FARचेर आहा, थोड्यो 60 FARचेर आहा. तांकां आमी FAR एक्स्ट्रा दिवंक जाता की तेणी पार्किंग कंपल्सरी 2 floor पार्किंगाक यूज करपाक जाय. दॅट इज फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर शूड बी कंपल्सरली यूज फॉर पार्किंग. वेरेवर देर इज प्रॉब्लम ऑफ वॉटर, दॅट इज बेजमेंट जर तर घालूंक जायना, उदकाचे प्रॉब्लम आहा, वॉटर टेबल इज हाय, सो दे हॅव टू compulsory put first and second floor as parking. And whichever society comes to us, we will give them this FAR. तेणी खंयच्या बिल्डराक एप्रोच करपाचे, हाय रायज बिल्डिंग जर ते वयता, आमी तांकां एक्स्ट्रा FAR दितले आनी दे कॅन redevelop their own property. They'll get a new flat also, plus parking problem will be solved. This is our intention. Already sunk below the ground floor जर तुम्ही पळयत जाल्यार तो भितर गेला. सो त्यो रिडेवलपमेंटाक घेतल्यो आतां. पूण रिडेवलपमेंट जर सेम FAR घेवन जर करत आनी सेम कंडिशन जर एप्लाय करत जाल्यार तांकां पार्किंग